गुणायचं बरं पेटवूया. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone,
समा होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा गाऊंगा पलों के समा होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान मेरा कहे सूरज का पगाऊंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे कहे से मूर्ख का पगाऊंगा मेरा राजा है ना 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 na 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 na
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? गोंयांतल्या भुरग्यांक हांवें आनी वेलरिमान हो डान्स शिकयला. ते कातार आजुनूच म्हज्या तोंडार आसा. सेल्फा, म्हाकाय पळोवंक जाय मुगो तो डान्स. चल तर या. ओय चल चल या. Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, dika bika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga dika bika rola rika. Ram pam poch. सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आयज आयतार आनी हांव दुसरें मीस काबार करून घरा पावलें, पूण म्हजी धूव आजून न्हिदूनूच आसा. कितें करूं? कॉलेजीक सकाळीं उठोन ते कॉलेजीक वेता, न्हिदोंक पुसांक मेळोंक ना. आसूं दी, न्हिदो न्ही ताका. एकूच दीस आयतार मेळटा,
रेस्ट करूं न्ही. पूण 10 वरां जालीं. मोचें बाय ब्रेकफास्टाक कितें खातलें काय विचारून पळयता. बाय बाय फ्रेया. येस मॉमसी, कितें जालें? बाय आज तूं ब्रेकफास्टाक कितें खातेलें म्हाका तयार करूंक जाय न्हय. ब्रेकफास्ट? म्हाका नाका ब्रेकफास्ट. हांव म्हज्या फ्रेंड्सां बरोबर ब्रंचाक वयतां आनी रातचें आसचें ना. म्हजी वाट तूं पळय नाका. तूं आसुनूय बाय हांवेंनूय आयज घरांत एकलेंच रावपाचें. आसूं न्ही बाय. हें आसा म्हजें ATM कार्ड. पीन तुका खबर आसा न्ही. येस मॉमसी. म्हजें मोगाचें आपुरबायेचें एकूच बाळ तें. कितलें मोगाचें. तूं 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 हॅलो हॅलो. हॅलो जॉयलीन. आयचो प्लॅन कितें गो? ब्रंचा उपरांत खंय या आमी? बेगीनूच सांग. मॉमसी भितर गेल्या आनी आयज तिणें आपलें ATM कार्डूय दिलां. बरेंच एन्जॉय करया. लंचाक आमी ताज एक्झॉटिकांत या आनी मागीर रातची पार्टी करूंक आमी बिग डॅडी कसिनोंत या. बरें तर येता हांव. बेगीनूच यो. मॉमसी आय एम गोईंग. बाय. सी यू. ग्लोरिया. ओ ग्लोरिया. कोण आयला? हांव गो रोजमारी आयला. कोण गो रोजमारी आयलोलें? बोस. कितें कोतालें गो भितर? हांव म्हज्या बायेचो रूम साफ करतालें. सगल्यो वस्तू अश्यो तश्यो उडयल्यात गो. कितें? हें कितें तुज्या हातींत? सोऱ्याच्यो बॉटल्यो? ना 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 त्यो सोऱ्याच्यो बोटल्यो न्हय. त्यो म्हज्या बायेन बॉटल पेंटींग करून हाडलोल्यो. रोकडीच आयली. आं पळय पळय आपल्या पळय पळय आपल्या चेडवाच्यो कुर्तुबां कशी लिपय जात्यो आनी दुसऱ्याच्यो आख्या गांवांक घाता. जालाय गो रोजमारी. तें काल्लोताचें चोडूं गो मायरा. आवय सोरो पियेता. रातचें भोंवता. पाटयांक भोंवता. नायट क्लबांनी पुसान भोंवता मुगो. आंगाक पळयलां तुवें अर्दे मिटराचे पासून कपडे नात गो. आवय बरोच कुटूस पियेता गो. कालोतान ताका सांगोंक जाय न्ही गो हे असले रस्ते दवरूं नाका म्हणून. पूण म्हजें बाय जाल्यार सारकें एकदम बरें गो. पळय ग्लोरिया, दुसऱ्याच्यो खबरो करूंक आमकां सारकें न्हय. आमच्या घरांत चिकोल आसतना आमी दुसऱ्याचें घर साफ करूंक फावो न्हय. बरें तर वेता हांव तुका समुदायाक सांगोंक आयलोलें. येवंक विसरो नाका. बरें बरें करून वच. आं समुदायाक हांव येतली. बरें करून वच. बरें येयला. दुसऱ्याच्यो खबरो करता. हांव दुसऱ्याच्यो खबरो करता. ही एक व्हडली सांतीन. हा Hey guys. हाय. यो ब्रो व्हॉट्सअप. आगो वलंका खंय आसा? कितलो वेळ जालो? फोन मारता काय? मारता मारता. हॅलो वलांका. हॅलो. खंय गो तूं? येता येता पावपा येयलें. यो यो बेगीन येता यो. येता. हे ब्रो व्हॉट्सअप. कितलो वेळ गो? हाय. म्हाका नाव. कितें गो? कांय जायना. ड्राय कित गो आयज? याचो हाडला हांवें. तुमकां कोणाक भिवपाची गरज ना. तू कितें प्रमोद सावंताय डायलॉग मारपा येयला गो? चल ब्रंचाक या ना आमी. वाव, आयचो दीस बरोच गेलो. सकाळी सावन रात जाली. असले दीस सदांच येवपाक जाय.
खा पिये मौजा मार. वय वय सदांच येवंक जाय. चल एक सेल्फी घेया. चल चल. वाव बरोच येयला. इतली रात जाल्या तुमी हांगा कितें करतात? तूं कितें करता? हांव म्हजी ड्युटी काबार करून घरा वेतां. वस वस. तुमी आयज मिसाक वचूंक नात? फादरान शुभ वर्तमानांत कितें वाचलां तें तुमी आयकूंक ना? पुरो 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 तुजें. बरें तर हांव सांगतां. फादरान शुभ वर्तमानांत रोन दारवटो आनी अशीर दारवट्याची खबर वाचल्या. आगो रोन दारवटो आनी ओशीर दारवटो म्हळ्यार कितें? रोन दारवटो म्हणल्यार सगळें एन्जॉयमेंट तुमचे भाशेन आनी अशीर दारवटो म्हणल्यार बरें जिवीत जेवन बऱ्यो कन्यो करून सर्गीचें जिवीत जोडूंक आनी सैतानाच्यो करपाचें कन्यो पयस दवरप. तुज्योच फिलॉसॉफ्यो तुकाच दवर गो त्यो. पावस येवचो जाला मळबार काणी कुपां मांडल्यांत. आतां तुमी घरा वचनात? तूं वस. म्हाका भिरांत दिसता. जेजू 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 आमच्या आदाराक पाव. तुमचे रातांच आकांत आयलो तेन्ना तुमी कोणाक उलो मारलो? जेजू आमच्या आदाराक सदांच पावता. गोड गोड आनी जोगिलां मारली तेन्ना वीज आमचेर पडपाचें जेजून आमकां वाटायली. जेजूच्या नांवाक सुटका आसा. वय खऱ्यानूच जेजू सदांच आमच्या आदाराक पावता. आयज तावन हांव आनी म्हजी फ्रेंडां ही वायट जिवीत सोडून बऱ्या जिविताक पावलां मारता. वय चल नांवूंक वच. मामी तुका खबर आसा आयज आमच्या जिवितांत एक व्हड मिलाद घडली. कसली मिलाद बाय? जेन्ना गोड गोड जोगलावणे मारलें आनी आमचेर वीज पडपाचें तेन्ना जेजू आमच्या आदाराक पावलो. आयज तावन हांव आनी म्हजी फ्रेंडां हें वायट जिवीत सोडून दिता आनी बऱ्या जिविताक पावलां मारता. मामी तुंय बी हें लोकांचें वायट उलोवपाचें सोडून दी आनी बऱ्या जिविताक पावलां मार. बाये आयज तुवें म्हजे दोळे उगडले. लोकांच्यो खबरो करून वायट चिंतून हांव म्हजे दीस सारतालें. दोनया असलें जिवीत म्हजें पातकाचें जालें म्हूण हांव तुजे लागीं भोगसणें मागतां. बोगस सायबा म्हाका. आमचीं जायतीं तरणाटीं नुस्त्या व्यसनाक लॉकडावन मौजेचें जिवीत सारतात. आपल्याक दिलोलो गूण दुसऱ्या पासत वापरूंक तीं विसरतात. पयशांचो इबाड कोत्तात. मिसा बलिदानाचो तांकां मोग ना. घरांत तेस मागणें जाता तेन्ना तीं वाजेतात. रूम दारवटो धरूंक तीं वावुरतात. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक सगल्यांनी वावरूंक आमकां तुमचो उलो. गोंयांत तोरे तोरेचे दोन संस्कृतायो आसात आनी गोंयकारांक तर नाचपाची खूबच उमेद. असलेच वेगवेगळे नाच आतां आमकां पळोवपाक मेळटले जे घेवन येतात क्लूब मॅथ्यू आनी ताची देव संदेशकारां कॅटकिस्ट पिया एंड फेलन्सी.
मारून जाय ला 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 कितें जाण जावंक तेन्ना ती उलयतली हांगा आमचे मदें आसतले आमी तांच्या जिवितांतल्यान जाय तें पळयता म्हणटच आयज आमचे मदें खेरीत भाशेन सिस्टर फिलू फेर्नांदीस मुखेल सोयरी कशी आसा आनी आयज ती आमचे मदें कित्याक ती म्हजी एक गुड फ्रेंड आतां हांव वेर्ना पातकूर आसलो पातकूर आसली तेन्ना ती तरणाट्यांच्या जोम्यांत आसली तेन्नाच्यान ती ओळख आनी मागीर उपरांत म्हाका कळोन आयलें ती सिस्टर जाल्या टिचर ती मागीर सिस्टर जाली एडोरस हातूंत संस्थेन तुमी जाणा एडोरस नुवें आसात वेल्सांव आसा नाशनोरा आसा ह्या जोम्यांनी ती वावुरल्या ह्या सुवात्यांचेर ती वावुरल्या आनी खेरीत तांचो वावर ती तरणाट्यां खातीर जिवितान कश्टवता कसल्याय त्रासान पडल्या दोस वा सॉर्ट ऑफ तरणाट्यांक तांकां आदार करता तांकां मार्गदर्शन दिता तांकां उजवाड दिता असले तरणाटी कशी ते आमचे भाशेन बॉम्बे सेमिनारीन तिणें फिलॉसॉफी थियोलॉजी केल्या म्हणटच एक थोड्या सगल्यो सिस्टऱ्यो करिनात पूण तिका त्या हातून फॉर्मेशन असल्या मनान तिका खेरीत तांचे संस्थेन आनी आतां ती फिलिपीन आसता फाटीं हांव फिलिपीन गेल्लो तेन्ना थोडे दीस तांच्या सांगात आसलो तांचो वावर पडयलो तिणें जायतें थंय आनी तिचें जायतीं स्वप्नां आसात फुडें खेरीत भाशेन फिलिपीन हांगासर हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक तांचे संस्थेंतल्यान आयज सिस्टर फिलू तुमकां आमचे मदें आमची तरणाटीं भुरगीं हुशार भुरगीं फुडार आसलेलीं तांकां तूं एक देख तूं एक नामुणो म्हणटच आयज ती आमचे मदें आसा दुसरो आमचो फादर सिरेन रिबेलो आमचो सोयरो म्हणून येता सोयरो म्हणजे तुमी फाटीं म्हयनोभर हांव नासलोलो तेन्ना ताणें सेवा केल्या आनी जेन्ना जितले पावटी ताच्या दारार मारला तो केन्नाच ना म्हणून तो ताजें ना सदांच आमच्या खेरीत गिर्दोच्या गांवचो ताका मोग आसा आनी ह्या मोगान बोल्लोलो हुस्क्यान बोल्लोलो गिर्दोचो लोकांक एके भाशेन तो 3 वर्सां सुपिरियर कसो हांगा आमचे मदें आसा आमकां दिसलें आयज ताकाच आमचे मदें हाडून आनी हो खुशालकायेचो दीस आमचे मदें ताणें सारूंक तोय आज गेस्ट ऑफ ऑनर कसो आमचे मदें आसा तांकां दोगांयकूय सगळीं आमी गिर्दोरकारां येवकार दिता खेरीत थोड्या सगल्यांनी ताळयो मारून तांकां हो उनुनीत येवकार दिवचो Thank you, Father. मागता सिस्टर फिलोमेना एंड फादर सिरेना लागीं मातशें येवंक. फुलां जावन आसात एक मोगाची कुणा तोर
आमचे दोतोनीचे उद्योग क्रिस्टल सिस्टर फिलोमेनाक फुलांची भेट भेटयतले. सगल्यांनी थाळ्यो मारच्यो. आतां आमचे दोतोनीचे भुरगें जेनिका फादर सिरेनाक फुलांची भेट भेटयतले. सगल्यांनी ताळयो मारच्यो. मागता एडना लागीं आमच्या कोपेलावांक फादर जेम्सांक फुलां भेटोवंक. Thank you, sister. Thank you, father. Good evening, friends. Dio bori saaz aundeta sogल्यांक. I'm very grateful and thankful for Father James for calling me here. It's a great honor to be in your midst, and I feel very privileged and honored. And today, on this day, Jesucho Olkicho Dis, I would say it is called Thanksgiving Day. Because first and foremost, for God, our Heavenly Father, for choosing us to be His chosen people, for all the parents, for bringing their children daily for catechism, and the small little children today who have performed so well and have been regular for catechetical classes. In the Philippines, 80% of the people are Catholic, but the faith, I would say, is shallow. But here in Goa, we are only 26%, but we have our faith, of course, because of Saint Francis Xavier, and of course our priests, they give us so much of faith. But today, in a very special way, I would say congratulations to all the catechists. Dio Sondeshkarang, congratulations, because ती बरो तोकोस घेवन आख्खो year, the full year, they take a lot of trouble in this culture. When we have this pop culture and Western culture, they give their time and talent to train children at the grassroots levels to bring the faith to our children. So my heartfelt congrats to the catechists who are giving their time and talent to bring up the children and to give this faith. So I think so the catechists have chosen the narrow path. Barik daronto, Oshir daronto. So congratulations and thank you once and for all, and thanks once again to each and every member. Thank you. Thank you so much, sister. आतां हांव मागता फादर सिरेना लागीं आमकां 2 उतरां सांगूंक. आनीक पयले सुवातेर दिनवासता बरें वेलकम दिलें. इट वॉज एन ऑनर बरे भाशेन. आनीक आयज जेजूच्या वळखीच्या दिसाक एक धाकटुलो संदेश, व्हडलो संदेश न्हय, आनी जे आयज हें धाकटुलें नाटकुलें तुमी गायलां त्या नाटकुल्याचेरूच हांव संदेश दितलो. म्हणटच बायग्योन पावलो आमकां एफेसकारान बरयल्ले चिटीन 6व्या अवेसरान 10 ते 12वी वड ह्यो अशी सांगता. हांवें ती इंग्लिशीन बरोवन हाडल्या, कित्याक कोंकणीन मातशें मिनींग ताचो दुसरे भाशेन जाता, ट्रान्सलेशन तितलें बरें ना. बी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड and in the strength of his power. Put on the whole armor of God, so that you may be able to stand against the wiles of the devil.
For our struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. आयज आमी पळयता आमचे क्रिस्तांव भाव जायते झगडटात. म्हणटच आमची झगडीं मासा रक्ताच्या मनशा लागीं न्हय, आमचे घेर जावंक जाय जे खोटे आत्मे आसात, कॉस्मीक पावर्स आमी म्हणटा, आनी ते कांय बरे आयज ह्या नाटकुल्यान दाखयल्यात. म्हणजे कितें खोटे आत्मीक पावर्स, जे खोटे आत्मे जे आमकां जेजू सोडशिल्ले पयस वतात. म्हणटच आमचें घेर जावंक जाय हे आत्म्याचेर. हे धाकटुल्या नाटकुल्याक आमी चोयलां भुरगीं मिसाक येनात. म्हणटच ही जावन आसा प्रिंसिपॅलिटीज आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, जे तुका सांगता चल मिसाक वचो नाका. You have to fight against this cosmic power, not against your neighbor. आयज आमी दुस्मान, कांय जाण दुस्मान जाल्ले आसात. ते भाशेन आयज तुका सांगता चल मोजा मार, पिये, कांय जावपा ना. म्हणटच हो जावन आसा कॉस्मीक पावर्स. हे खोटे आत्मे तुका सांगता हें कर, चोर हितिंगा आडसोरां आसात काडून हावा. म्हणटच अशे भाशेन जायते हेजे आमी ओळखूंक जाय, जे आमचे भितर ह्यो वंदावण्यो आसात. ज्यो वंदावण्यो आसात त्यो आमकां जेजू सोडशिल्ल्यान पयस वतात. आनी हांव म्हणटा ज्यो बायगेवन पावलो आमकां सांगता ह्यो वंदावण्यो जावन आसात, जे खोटे आत्मे जे आमकां पयस वतात. म्हणटच आमकां जाय जेजूची ओळख. आनी म्हणटच जेजूची ओळख आमकां खंय मेळटा. सुरवातेकूच जेन्ना आयचे कॉमेंटेटर्स आसात सेनफान म्हणलें आमी आख्खें वर्सभर भुरग्यांक जेजूची ओळख दितात. आनी म्हणटच जेजूची ओळख आमकां खंय सावन मेळटा. पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान जेजूची ओळख आमकां इगोज मातेन मेळटा. आनी जेन्ना दोतोन आमकां शिकयता आनी तेन्ना व्हडांतली व्हड आमकां जेजूची ओळख मेळटा जावन आसा आमच्या पवित्र पुस्तकान. आनी म्हणटच पवित्र पुस्तक जावन आसा एके तरेची तोरसाद जी आमी हे धाकटुले जे खोटे आत्मे आसात तांकां मारूंक. म्हणटच आमचे एक हातान पवित्र पुस्तक आसूंक जाय. आनी देखूनच आमकां बायग्योंत जेरोम म्हणटा इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. जरी तर आमकां पवित्र पुस्तकाची म्हायती ना जाल्यार आमकां जेजूची ओळख ना. म्हणटच हे ज्यो खोट्यो वंदावण्यो आमच्या भितर आसात, खोटे आत्मे जे आमकां जेजू सोडशिल्ल्यान पयस व्हरोंक सोदतात, ताचेर आमी झुजूंक जाय. आनी सगळे क्रिस्तांवांनी हे आमी जाणा जावंक जाय की ह्यो जावन आसा खोट्यो वंदावण्यो, जे खोटे आत्मे अंतराळा वयले खोटे आत्मे आमकां पयस व्हरतात. म्हणटच जेन्ना तुका एक आत्मो सांगता भितरल्यान हें कर, आमी जाणा जावंक जाय जो जावन आसा वायट आत्मो. पूण बरो आत्मो आमकां सदांच दाखोळ कोत्तलो की बऱ्या रस्त्याचेर. म्हणटच भुरग्यांनी तुमी जाणा जावंक जाय बरो आत्मो खंयचो. तो बरो आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी सदांच आमी जेन्ना इगोज मातयेन येताना धाकटीं भुरगीं तुमी इगोज मातयेन भितर सरतना सदांच मागोंक जाय जेजू म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, दुसऱ्यो वस्तू मागो नाकात. पवित्र आत्मो तुमच्या सांगाताक आसा जाल्यार तुमी केन्नाच वायट रस्त्याचेर पडची नात. म्हणटच हो धाकटुलो संदेश ह्यो खोट्यो वंदावण्यो आनी खोटे आत्मे अंतराळा वयले खोटे आत्मे पयस दवरूंक आमकां जाय पवित्र आत्मो. तर सदांच आमी मागुया जेजू लागीं पवित्र आत्मो, जो आमकां मागल्यार भरपूर फावो कोत्तलो. हो धाकटुलो संदेश तुमी मनान दवरचो. थँक्यू. Bo Manai's chief guest, Sister Philomena, आमचो guest of honor, Father Cyril, Pat Copelan, Father James, आवय बापायनो, इश्ट मित्रांनो, देव संदेशकारांनो आनी भुरग्यांनो, आयज आनीक एक दोतोनीचें वरोस सोंपता आनी हीच संदी घेवन हांव म्हजें उपकारी काळीज तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां.
पयली सुवातेर दिनवासतां दोनया देवाक ही आख्खें वरोस भोर आमकां राखलीं सांबाळ्ळीं बरी भलायकी दिल्ल्या पासत आमी वरोस भोर कितें कितें करूंक थारायल्ल्या पासत आनी तें शार्ती पावलेल्या पासत तुका जेजू आमी दिनवासतांव म्हजे चड दिनवास आमच्या चीफ गेस्ट सिस्टर फिलोमेनाक आनी गेस्ट ऑफ ऑनर फादर सिरेनाक सिस्टर वी आर वेरी ग्रेटफूल टू यू for accepting our invite and being a part of our faith celebration. May God bless you and your work abundantly. तेच पोरी फादर सिरन तुकाय आमचे दिनवास देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुजेर मागतां दिनवासतां सगल्या आवय बापायंक तुमच्या सगल्या सहकारा आनी आदारा खातीर जावं पयशां वाटेन वो हेर दुसरे वाटेन तशेंच आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक तुमी जायत्यांनी आपलो भरपूर आदार दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं उपकार आठयता म्हज्या सगल्या देव संदेशकारांचो दर आयताराक तुमी देवाचें उतर भुरग्यांक परगटलें वेगवेगळ्यो स्पर्धा घडोवन हाडल्यो आपलो वेळ काडून मिसाच्यो प्रॅक्टिसीस वो हेर दुसऱ्यो प्रॅक्टिसीस घेवंक आयलीं चड दिनवासतां आमचे कमिटीक वरोसभर हो वावर करूंक तुमचो म्हाका खूब आदार मेळ्ळो मे ईच वन ऑफ यू बी ब्लेस्ड abundantly and may you continue enriching the young minds with God's love. भुरग्यानो तुमकांय म्हजे दिनवास तुमी येतात म्हणून आमची दोतोन चलता तुमकां दर आयताराक आमच्या वर्गांत पळोवन आमकां खोस भोगता तुमी सदांच जेजूच्या पावलांनी वाडूंक आनी जेजून केलें तशेंच तुमी करूं म्हूण आमचें मागणें दिनवासतां आमच्या कपेलांवांक फादर जेम्साक फादर हें आख्खें वरोसभर तुवें आमकां सगलो आमचो वावर फुडें व्हरूंक तुजो खूब तेंको आनी आदार दिला न्हूच फकत ह्याच वर्साक पूण ह्या 5 वर्सांनी तुवें सदांच आमकां खूब हुर्बा हाडल्या उमेद हाडल्या आनी आमच्या फाटल्यान एक खांबो कसो उबो रावला देवान तुका बरी भलायकी दिवं आनी तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां उपकार आठयता हो आयचो आमचो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक आदार दितल्या दर एका मनशाक जावं तरणाटीं आमचे ब्रास बँडाच्या वांगड्यांक सावंड आनी लायट्स घातलेल्या आमच्या भावांक एंड्रू आनी एलेक्स आमचे फोटो काडपी क्लिंटन आनी तशेंच जोविटन हो आख्खो प्रोग्राम कावर करतल्या पासत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं थँक्यू क्रिस्टल मागता आमचे दोतोनीचे सोमेती तशेंच फादर जेम्सा लागीं मातशें येवंक आमच्या सगल्या देव संदेशकाराच्या नांवान फादर जेम्साक आमी आतां सत्कार करतलीं सगल्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो नमस्कार गिर्दोली दूरदर्शन न्यूज चॅनलांतल्यान हांव मेरी आनी हांव टेल्सा तुमकां स्वागत दिता आयच्यो मुखेल खबरो चांदोर रेल्वे अंडरपासांतल्यान उदकाचे लोट गोंयच्या सगळ्या गांवां परस गिर्दोलच्या गांवांत साखरेचें चड उत्पादन लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांच्यो वाड्या वाड्यांनी जमाती थोड्या बांदार घातलेल्या बिजलेचें मोठ्ठें अजाप 2024 लीप इयराक लागून गोंयच्या पाद्रींक आनी सांकिस्तांवांक त्रास बागयोन फ्रांसीस शावेराक सांताचो मान दिल्यार 400 वर्सां बोल्ल्यान ताचो दोगाजो गिर्दोलच्या कोपेलान
आतां पळोवया खबरो बारीकसाणीन. चांदोर रेल्वे मार्गा पोंदच्यान आसलोल्या अंडरपासांतल्यान गिमान तशें पावसांत उदकाचे लोट व्हांवतात. त्या खातीर पत्रकारान कॉन्ट्रॅक्टराची मुलाखत घेतली. हें इतलें उदक भरोन लोकांक तशा जनावरांक खूब त्रास जाता. हाचे विशीं तुजें मत कितें? जाणा हांव लोकांक आनी जनावरांक खूब त्रास जाता. हांव आयकतच हांव रोखडोच हांगा धांवून आयलो. हांवें ह्या जाग्याची जायती तपासणी केली पूण फॉल्ट खंय आसा तें म्हाका मेळोच ना. तुजें फुडलें पावल कितें? आतां सद्याक सायकल, मोटरसायकल आनी हेर मोटारांक वचून एक फेरी बोट आनी मनशांक तशेंच जनावरांक वचूंक एक पोनेल आसतलें. ही सुविधाय दिसाक कितल्या वरां आसतली? 24/7. देव बरें करूं. गिमान तशें पावसांत कॉन्ट्रॅक्टरान दवरलेल्यो सुविधा कश्यो चलतल्यो त्यो पळोवंक लोक दोळ्यांत तेल घालून रावतात. फाटल्या म्हयन्यांनी गिरदोलच्या गांवांत साकरेक गिरायक ना जावन सगळ्या पोसरकारांक बरेंच लुकसाण जालें. त्या खातीर सगळ्या पोसरकारांनी मुखेल मंत्र्याक कंप्लेन दिली. मुखेल मंत्र्यान वेळ इबाडिनासतना आपल्या मनशांक घरान घर सर्वे करूंक धाडले. बारीकसाणीन सोदपूस करतोच अशें कळोन आयलें की 400 घरां मदल्या 300 घरांनी साकरेच्यो फॅक्टरी आसात. म्हणजे घरांतले 2 ते 3 मनीस आपल्या आंगांत साकर तयार करतात आनी ह्या न्यू ब्रँडाचें नांव डायबेटी. कोणाकूय ही फ्रेश वा ताजी साकर जाय जाल्यार तुमकां उणे प्रेसान मेळटा. वेलनी रॉड्रिगीस डिस्ट्रिब्युटर मोदेवाडो. ताचो मोबायल नंबर नोंद करून घेयात. 12 36 56 78 90. तोडी हो नंबर नोंद करूंक घुसपल्यान दिसता. तांचे खातीर मनांत उरो सारको सोंपो करून सांगता. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. आतां जावच्यो आसात ते लोकसभेचे वेंचणुके खातीर उमेदवारांच्यो वाड्या वाड्यांनी जमात्यो जोरान वा नेटान चलतात. कळोन आयलां त्या पोरमोणे ह्या वेळार नवे आनी उर्बे भरीत गिरदोलचे उमेदवार जोस्फीन डासिल्वा, जाका गोंयभर PT उशा ह्या आड नांवान वळखतात, हाची जमात कोपेलाच्या वाड्यांतले माचयेर भरल्या. हे जमातीचो देखावो. मुगेल्या आपुरबायेच्या भाव भयणांदो. तुम जाणाय लोकसभेच्या इलेक्शना केन्ना बायल मनीस बसोना पूण हांव पयली बायल हें पावल मुखार मातां. तुम सगळीं म्हाका वळखताय. तेका लागोन हांव मुगेलो डायरेक्ट मॅनिफेस्टो तुमच्या मुखार दवरता. अरे सांतान मॅनिफेस्टो कोणाको आहा रे? अरे अगोस्तीन मॅडम पेपर हाड रे. येयलो येयलो मॅडम तुगे कागद घेवन येयलो. मॅडम घे तुगे कागद. दी ओगत कोता. थोडे दीस फाटीं रेल्वे अंडरपास ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान उदका लागून फेरी बोटांनी पोनेल दवरला म्हूण सांगलो हूंय. हें तुम न्यूजाचें आयकिलां आसतलें. हांव म्हुटां पोंदाच्यान एक सादो पिकअप पास जायना आनी येदोल फेरी बोट पास जातली. मनशां आनी मोनजां त्या पोनेल दवरल म्हळ्यार तर पोंदला कित गॅरंटी आहा? पोंदा बुराक पडोत मनीस आनी मोनजां त्या जिवा वाट लायतली.
मुगेलो पयलो पॉयंट हांव जिकोन येयल म्हटरे भितरल्यान ओवर ब्रिज करतलें 3 म्हयन्यां भितर. दुसरो पॉयंट आज सरकारान बायलांक चेडवांक जायत्यो उदका भाशेन हांव तेश कोन्न स्कीम काडलो आहाय. पूण हांव निवडून येयल म्हटरे चेड्यां आनी दादल्या स्कीम काडटलें. म्हळ्यार त्यो ह्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर पेट्रोलीचे आनी डिझलाचे चलपा नाय पूण झरी उदकाचे चलतल्यो. मॅडम तिसरो पॉयंट उरला. तो हांवें गिरदोली दूरदर्शनाचेर धाडलो आहा थिंग चोवपा मेळटलो. अरे जुजे मॅडम सिंबॉल हाड रे. घे मॅडम हाडलो. ही पेटयलो पोंटी मुगेली निशाणी. वोट फॉर जोस्फीन तुमचो फकत पेटलेल्या पोंटीचेर. देव बरें करूं. गिरदोलकारांनी हे पावट जोस्फिनाकूच निवडून हाडूंक निर्णय घेतला. हें जातलें गिरदोलकारांचें पयलें पावल एकचाराचें. गिरदोलच्या गांवांत असो बोवाळ जाला. आमकां जाय जोस्फीन उजवाड दिवपी पेटलेली पोंटी. निकतीच खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे ह्या उमेदवाराचो तिसरो मुद्दो म्हणल्यार जिखून येतोच गांवचो इतिहास बदलूंक. गिरदोली पंचायत हें घडून हाडल्यार निकतीच 50 वर्सां भरलीं. 50 वर्सां आदीं गिरदोली चांदोर कावोरी लोकांक एकूच पंचायत आसलें आनी तें म्हणल्यार चांदोर पंचायत. आनी हाका लागून गांवांत आसलोल्या रेल्वे स्टेशनाकूय नांव पडलें चांदोर रेल्वे स्टेशन. गिरदोली पंचायताच्या 50 वर्सांच्या दोबाच्या सुमयार जोस्फिनान बारीकसाणेन गिरदोलच्या गांवची चवकशी केल्या आनी रेल्वे स्टेशन आनी रेल मार्ग गिरदोलच्या वाठारांत आसा देखून तें जिखून येतोच आनीक एक उगडासाचें मोठें पावल मारतलें. आनी तें म्हणल्यार चांदोर रेल्वे स्टेशन हें नांव काडून गिरदोली रेल्वे स्टेशन घालतलें. हाचें इनॉग्रेशन करूंक सगल्या केंद्र मंत्र्यांक दिल्लीत हाडटलें म्हूण ताणें आस्वासन दिलां. आतां घेवया थोडोसो विसो. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Oh yeah. Saudade, por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. आतांच्या काळात आदल्या भाशेन जियेल्यार भलायकी बरी उरता, तातूनच बरो एक्सरसायज जाता. आतांच्या काळा प्रमाणे जियेल्यार सुस्ती जाता, भलायकी पेड्यार जाता आनी एक्सरसायज करून दुडूक फारी करून जिमात वेचचें पडटा. आतां चॉयस तुमच्या हातांत, आदले वो आतांचे.
उत्सवा उपरांत परत एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रेवोड्डा, बाचो, कांटे आनी बिरमुळे ह्या वाड्यांतल्या लोकांक कोपेलांत कसलेय कार्यावळींत रातचे वांटो घेवंक काळोखांतल्यान येवपाक अडचण जाताली. त्या खातीर कांय बऱ्या मनाच्या मनशांनी फुडें सरून तळ्या बांदार आशिल्ल्या रस्त्यार बिजली घाली. इनॉग्रेशन करूंक गेल्ले कडेन मोठें अजाप घडलोलें पळोवन सगळीं तोटाक जालीं. आनी तें अजाप म्हणल्यार बिजली वो लायट पयलींच पेटोवन आसली. बिजली खात्यान बारीक चवकशी करून पळयल्या उपरांत अशें गमोन आयलें की ह्या बांदावेली बिजली दिसाची सुर्या सोकतीचेर पेट्टा आनी रातची नोकेत्रां सोकतीचेर पेट्टा. ही खबर आख्ख्या गोंयभर गाजली आनी बिजली खात्याच्या मंत्र्यान गिरदोली इलेक्ट्रिसिटी फ्री झोन म्हूण जाहीर केलो. ह्या फुडें ह्या आख्ख्या गांवची बिजली सुर्या आनी नोकेत्रां सोकतीचेर चलतली. गिरदोलकारांक खोशेची खबर म्हणल्यार ह्या फुडें गांवांत बिजलेची वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आनी कोणाक येवची नात. जायतो लोक लीप इयर आचाराचें म्हूण मानतात आनी चडशीं काजारां ह्या वर्सांत करूंक सोदिनात. 2024 हें लीप इयर जाल्ल्यान गोंयच्या इगोर्जांनी गेल्ल्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांत काजाराच्यो लुटो पडल्यो. खुबश्या इगोर्जांनी 3 ते 5 रेस्पेरां बरोबर करचीं पडलीं आनी हाका लागून पाद्रींक खूब त्रास जाले. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao. Ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. साश्टींतल्या एके इगोर्जेच्या सांकिस्तांवाक आपलो पाद विगार सारको तोकलोलो पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. ताणें ताबोरतोब आख्ख्या गोंयच्या सांकिस्तांवाची गुगल मीट घेतली आनी ताबोरतोब प्रधानमंत्र्यांक भेट करूंक निर्णय घेतलो. एर इंडिया ह्या विमानाचेर सिनियर सिटिझन्स हांकां तिकेटीचेर 50% डिस्कावंट आशिल्ल्यान सगळे सांकिस्तांव प्रधानमंत्र्याक भेट करूंक विमानांतल्यान गेले आनी लीप इयराक लागून जातोल्या अडचण्या विशीं आपलें मन ताका उक्तें केलें. सांकिस्तांव सिनियर सिटीजन आशिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यान आनीक वेळ इबाडूंक ना. ताणें रोखडीच सगळ्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांची गुगल मीट घेतली आनी सगळ्यांनी असो थाराव घेतलो. 2024 हें निमणें लीप इयर. ह्या फुडें फेब्रेराच्या म्हयन्यांक दर वर्सा 30 दीस आसतले.
गोंयचो साहेब बागयोन फ्रांसीस शावेर हांकां सांताचो मान दिल्यार 400 वर्सां बोल्लीं. त्या सुमयार गिरदोलच्या कोपेलान फादर जेम्साच्या फुडारीपणा खाल जायते दोबाजे घडून हाडले. तांतल्या थोड्यांचो उल्लेख केल्यार केपें वाराडांतल्या देव संदेशकारांक एकांताय, वाराडांतल्या वेदी सेवकांक एक दीस भर पालोटी ग्रावंडाचेर फुटबॉल मॅच, वाराडांतल्या तरणाट्यांक मेळावो. गेल्ल्या वर्सा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत आनीक एक व्हडलो दबाजो घडून हाडलो आनी तो म्हणल्यार सिनियर्स डे. कोपेलाच्या 14 समुदायांतल्या एका सिनियराक वेंचून काडूंक 14 जाणांचो सत्कार केलो. गांवचो फामाद कांतोरिस्त आनी मेस्त्री दोमिंगोस दियांबलीमोळ जाणें गांवच्या हजारांनी भुरग्यांक तरेतरेची वाजोंत्रां शिकयल्यांत. कितलींशींच कांतारां घडून वेगवेगळ्या सुवाळ्यांक उमेदीन गायल्यांत आनी खूब नामनां जोडून घेतल्यांत. सिनियर्स डे हे दोबाज्याक उर्बेन गायलोल्या ताच्या गिताची एक झलक. देव बरें तुमकां करूं आमच्या मारादीक फादाराक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक देव बरें तुमकां करूं आमचे मारादीक सिस्टराक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक देव बरें तुमकां करूं आयचो दीस घडून हाडटल्यांक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक सिनियराचो दीस हो घडून
आमंत्रण दिवन आमकां आपोवन हाडली तुमी तुमचे मोगाचे आभार काढता नाटोयता आमी देव बरें तुमकां करूं आमचो सहकार केलेल्याक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक देव बरें तुमकां करूं आमचे खातीर वावूर केल्याक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक देव बरें तुमकां करूं आशीर आंगोर आसलेल्याक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक देव बरें तुमकां करूं सगल्यांक. गिर्दोलच्या कोपेलाचे माचेर दर वर्सा नातालां सुमयार तरेतरेच्यो स्पर्धा घडोवन हाडटात जातून गांवचो लोक उमेदीन भाग घेता. डिसेंबराचे 31 तारखेर गांवच्या तरणाट्यां खातीर डान्स कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आनी त्या दिसा बेस्ट डान्सर म्हूण कितेऱ्या डिसोजा हे तरणाट्याक पयलो इनाम फावो जालो. पळोवया तिच्या नाचाची एक झलक. On the track. From near and far, request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Every one time, 2 time, them want more. Daylight come and them no want go home. Every 3 times, sometime them want 4. Daylight come and them no want go home. We have a lot seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend no my banana. Your mama say that's the manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know say that. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, group drop. कितेऱ्या हें तरणाटें इतलें बरें नाचलें ताच्या नाचाचे व्हिडिओ यूट्यूबाचेर पळोवन गोंयच्या आर्ट्स आनी कल्चर ह्या खात्याच्या मंत्र्यान बेंगलोर जावचें आसा त्या ऑल इंडिया डान्स कॉम्पिटिशनाक भाग घेवंक गोंयच्या नांवान कितेऱ्या ह्या तरणाट्यांक वेंचून काडलां. गोंयकारांचे दोळे हे तरणाट्याचेर आसात. ते गोंयांक तशेंच आपल्या गांवांक नांव हाडटले म्हूण सगळीं आस बाळगून आसात. गिर्दोलीं दूरदर्शन न्यूज चॅनल ह्या सोबीत सुंदर तरणाट्याक सगळें बरें आवडटात. इतल्यान आमच्यो कोंकण्यो खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबऱ्यो तुमकां www.girdolindurdarshan.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी इंस्टाग्राम अकावंट. मेळुया फुडल्या आयतारा ह्याच चॅनलाचेर सांजेच्या 7 वाजता. देव बरें करूं.
सगल्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. ह्यो जावन आसल्यो खबरो गिदोली चॅनलाचेर. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
सगल्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. Hundreds of people lost their lives. But did I pray enough? Attacks on multiple churches in India, harassment of those following their faith, like priests and nuns. But did I pray enough? As of February 2024, the Israel-Hamas war has killed over 50,000 people. The conflict has led to so many people being homeless, orphaned, abandoned, lost, and dead. Have I done my part? Did I pray enough? Dear Lord Jesus, I know I am a sinner. Please forgive me. I believe you died for my sins. For your sake and your love's sake, right now, I turn from my sins and open the door of my heart and life. Thank you for saving me. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
फादर जेम्सा लागीं आमची ल्हानशी मोगाची बॅट कोशी आमच्या सोयऱ्यांक दिवंक. सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. जी भुरगीं वरसभर दोर आयताराक चुकोय नासतना दोतोरीक आयल्यांत तांकां आमी इनाम वांटयल्या. मागता सिस्टर फिलोमेना लागीं आमच्या भुरग्यांक हें इनाम दिवंक. ग्रुप जेम्स एडोरा सोजा, Sancia Carvalho, Group Simon, Melisha Costa, Group Matthew, Genesia Peixoto, Group Thomas, Sonavia Di Costa, Group Judas, Kimben Gonçalves. थँक यू सिस्टर. मागता फादर सिरेना लागीं आमच्या भुरग्यांक इनाम दिवंक. Kingston Gonçalves, Jaden Pereira, Group Matthias, Freya Dacuna, Valenka Peixoto, Joylyn Peixoto, Crisia Cardozo. देव बरें करूं फादर. आमच्या एका दोतोनीच्या भुरग्यान आख्ख्या गोंयांत आमच्या गिदोलच्या गांवांत नांव हाडलां. ऑल गोवा स्टेट लेवल गर्ल्स चॅम्पियनशीप हातून 3 गोल्ड मेडल्स हाडल्यात. 100 meters रेस, 200 meters रेस अँड लाँग जंप. तर आमच्या गांवच्या नांवान ताका आमी फेलिसिटेट कोत्तेल्या. मागता एलन पेशतो हाचे लागीं माचयेर येवंक. सगल्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आख्खे वरसभर आमच्या देव संदेशकारांनी भुरग्यांक जेजूची ओळख दिवंक वावुरली. तांकां आतां दिनवासनेच्या मोनान एक ल्हानशी भेट दितल्या. सो लेट्स स्टार्ट विथ फादर जेम्स, रिक्वेस्टिंग सिस्टर फिलोमेना टू प्रेजेंट दिस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू फादर जेम्स. Thank you, sister.
Now I request Father James to present these beautiful tokens to his dearest catechist. I call upon President Crystal, Vice President Lena, Secretary Seni, Treasurer Velani, Sondeshkar Jillian, Oh, we changed the color. Sondeshkar Trenisha, Sondeshkar Scarlett, okay. Sondeshkar Selza, Sondeshkar Entia, Sondeshkar Velrima, Sondeshkar Joyce, Sondeshkar Gilu, Sondeshkar Mary, Sondeshkar Telsa, Sondeshkar Melifa, Sondeshkar Veena, Sondeshkar Velani, Sondeshkar Fia, Sondeshkar Senfa, Sondeshkar Anika, Sondeshkar Aida, Sondeshkar Montreal, Sondeshkar Falency, Sondeshkar Austin, Sondeshkar Joslia, Thank you, Father. Sondeshkar Anisha, Selza, good up. Welcome. Calling Yeah, come, both of you come. Scarlett. Selza. Yeah.
Elsa, yeah. Antia? Yeah, downward. What? Tell me. आणि कोणाला? थँक्यू फादर. आता आमी कार्यक्रमाच्या शेवटाक पावल्या. तुमी आपलो वेळ काडून आमच्या भुरग्यांचो निमणो दीस सोबयल्ल्या खातीर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. This is me, Senfa and Chanisha signing off for tonight. Good Good night. night.